Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. देवाची सामर्थ्यशाली शक्ती म्हजी भितर आसा. देव म्हाका आपल्या आशिर्वादान भरता. तो म्हाका आपल्या ताकदीन भरता. तेचे सामर्थ्यपण म्हज्या जिवितान काम करता. तेच्या सामर्थ्या वरवीं म्हज्या जिवितान म्हाका कितेंय करूंक जाता. कित्याक तो म्हाजो मोग करता आनी म्हजें जिवीत तेचे थंय आसा. लव यू जीसस. तुज्या जिवितान तुवें म्हाका तुजी वळख दिलाय म्हणून हांव तुका देवा दिन वाजता. ह्या सोबीत वेळा पासून तुज्या भाशेन देव ना, तुज्या भाशेन देव आसचो ना, तुज्या भाशेन देव जावचो ना. ह्या दिसा पासत देवा म्हज्या तुका वाखाण. Vendono mucatarabara, serebere ketro buntromose, e la budre mezeki, o shiakataramoste, indra bundra bandra ze, la budre meze. Hallelujah, hallelujah, shabandre treze, o la budre mensaka, o chibadela. Shabara bara 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 sticky sticky and la budra madre seketra onde tive até va canta radra madre sere bisu idra madre sere bisu and la padre seketra shikendo mazakatu shamara kandu musteketra. Talabu antana kandreze indra buse ke tele bile 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 o shaga chala blantro zugo trobu zegentra mastu zegedet lamastu maza talabula kataruse indra bulu katra maste kendra shire bile bile bile. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus,
mana kata rabu de te te de be shaka. Shaka chana mana kata lobu ontana mana kata labus. Indra bulu kandra mondra badr zike. Zike intana mana kandra bodreze. Shaka tala bla 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 bla. O Raman Zugudru. Hallelujah. 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 Jesus Jivo Asa. Hallelujah. Jesus Yuto Zala. Amen. Hallelujah. Jesus Yuto Asa. Hallelujah. Jesus Jivo Asa. सगळी जाणं माझी पटले. Hallelujah. Jesus Yuto Zala. आणि एक पाऊल. Hallelujah. Jesus Jivo Asa. आणि एक पाऊल. Hallelujah. Jesus Yuto Asa. Amen. Amen. Hallelujah. आणि एक पाऊल. Hallelujah. Jesus Jivo Asa. आणि एक पाऊल. Hallelujah. Jesus Yuto Asa. Jesus Yuto Asa. Amen. ओच्या बाबाईनं ही जी दोन उतरां पवित्र आत्म्यान आमकां दाखयल्या, ती जर उतरां घेवन तुमी तुमच्या जिवितांत चलतल्यात जाल्यार ओच्या बाबाईनं तुमी त्या वाटेर पावतल्यात जी वाट देवाची आसा. तुमी त्या मार्गार चलतल्यात जो मार्ग जेजू क्रिस्तान दाखयला. तुमी त्या सताक सोदतल्यात जे सत जेजू क्रिस्ता वटेशी उडपी जाता. आमेन. जेजू जीव आसा. जेजू येवचो जाला आनी तो बेगीच येतलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तिसरं आमी कितें करूंक जाय? ज्या वेळार जुआंव बावतीस शिसांक आपल्या शिसांक स्नान दितालो, जायत्या लोकांक शिसांक आसता, थंय मोगाच्या बाबायनान शिपाई आयले आनी शिपाई तांकां विचारूंक लागले, जर स्वर्गीचें राज आमकां मेळोंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? त्या वेळार जुआंव बावतीसान सांगलें, तुमचें मन बदलात आनी तुमकां जें कितें मेवता तेतून तुमी समाधानी रावात. प्रेज द लॉर्ड. जें कितें तुमकां मेवता तेतून तुमी कितें करात बाबा? समाधानी रावात. शिपायांक एक क्वेश्चन आसलो न्हू, आमी कितें करूंक जाय? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दर एक लागीं क्वेश्चन आसता, हांवें कितें करूंक जाय? जुआंव बावतीसान सांगलें, जेंच्या कोणा लागीं चड आसा तेणी आपणाक उणें करूंक दुसऱ्यांक दिवंक जाय. दर एकल्याक ह्या संवसारान एक काम आसा. असो खंयचोच मनीस ना जे तेका काम ना आसा. दर एकल्याच्या जिवितान तूं घरान जरी बसले तरी तुज्या एक जिवितान एक काम आसा आनी तें काम देवान तुमकां दिलां. पूण तें प्रामाणीकपणान तुवें करणे हें गरजेचें आसा.
जर तू प्रामाणिकपणान काम करणार तर तू देवाच्या राज्याक तयार जायना, सदांच मोतीन धरत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आजचे मोगाच्या 52 डे 52 दीस जावन आसा. आमी पवित्र आत्म्याक आमच्या सांगाताक घेवन चलता. तुमकां बरें दिसता पवित्र आत्म्या सांगाताक चलता? हांव चड हॅपी आसता, हांव चड खुशाल आसा. आज 52 डे आमी आमच्या पवित्र आत्म्याचो हात घालून चलता. तो आमकां सांबाळून चलयता. आपले एका उतराची आमकां ससमून येता. तेची उतरां आमच्या पावलांका दिवो जावन आसा म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता. तेची उतरां म्हज्या काळजाक संतोष आसा म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता. तेची उतरां जंय मेल्लेल्या मनशाक थंय जिवीतपण आसा म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता. तेची उतरां काळजाक संतोष दिताली, जेका कोणाक ताण लागले तांकां पियोंक दितले उदका भाशेन ती आसा, पवित्र पुस्तक सांगता. हालेलुया. जो कोण ताका आयकता, जो कोण ताका पियेता, तो साशणाच्या साशणान देवा सांगी आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आयचे देवाचे उतर जावन आसा एक चॅप्टर 5 वर्स 12. धर्मेचो इतिहास 5 20 आनी 12. आनी थंय अशें बरयलां, पोरजेमध्ये धर्मदुतांनी चड खुणां आनी अजापां केली. ताचे एक मत जावन ती सगळी सालोमानाच्या दरवाट्याशी एकठांय जाताली. लोक तांकां वाखाणटालो, पूण कोणूच ताका जमूंक फुडें सरना आसलो. सुमयाचेर सत मानताल्या दादले आनी अस्तरींचो आग इतलो वाडत वेतालो की पेद्रू वेताना, सगळीं जाणां म्हणटा पेद्रू वयताना, प्रेज द लॉर्ड, पेद्रू वयताना इम्पॉर्टंट आसा ताची सावळी पूण ताचेर पडच्याक, आपल्या आपल्या पिडेंतली बरी जावच्याक लोक पिडीवंतांक चौकाचेर व्हरोन खाटीचेर आनी अंथरुणाचेर दवरतालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो आयज आमी पवित्र आत्म्या सांगाताक चलतना पवित्र आत्मा आनी एका सब्जेक्टाचेर आमच्या लागीं उलयता. तो म्हटल्यार पेद्रू वयता आसतना ताची सावळी पूण ताचेर पडच्याक आनी आपले पिडेंतली बरी जावच्याक लोक पिडीवंतांका चौकाचेर व्हरो आनी खाटीचेर आनी अंथरुणाचेर दवरया. प्रेज द लॉर्ड. ही एक उतर जावन आसा. पेद्रू आपल्या रस्त्यान वयतालो देवाचो वावर करूं आनी लोकां ताची सावळी पडल्या उपरांत पिडेंतली बरी जाताली आनी तेंचो भावार्थ इतलो घट आसलो मोगाच्या बाळान, ती बरी जातलीच म्हणून मोगाच्या बाबतींत तेंचे फॅमिलीक जी कोण शीकपणान आसा आनी जी कोण त्रासान आसा तेंच्या फॅमिलीक तो चलता आसतना खंयच्या वाटेनसून वयता आसतना आदी फुडेंच ताका दवरताली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सावळी. मोगाच्या बाळान तुमच्या सावळीक तुमी केन्ना पळयला? प्रेज द लॉर्ड. तुमच्या सावळेक तुमी केन्ना पळयल्या? ज्या वेळार आमी उबी रावता त्या वेळार आमी पळयता. ज्या वेळार ती सावळी चलता पूण त्या वेळार आमीय चलता. पूण सावळी वरवीं कितें बरें काम जावंक जाता? आमेन. तुमी चिंतूंक पळयल्यात म्हजी सावळी आसा वा तुमची सावळी आसा, त्या सावळे वरवीं बरें काम जावंक जाता? सांगात. तुमी पळयात, तुमी एका वतान उबी आसात आनी वतान उबी आसल्या उपरांत तिची सावळी जसो सुर्या भोंवता तशी सावळी ती बदलत वयता न्हू. ओके, फाटीं फुडें लांब ल्हान. इवन तुमी रातची पासून आमी बल्बाचेर वा लायटीचेर, आतां हांव तुमकां देवाचें उतर दिता, खंय पासून लायट आसा लायटीचेर म्हजी सावळी किबोर्डाचेर पडटा,
भितीचेर पडटा, जमनीचेर पडटा. पूण ते सावळी ह्यो आतां हांव हात लयता न्हू, म्हणजे हातीची सावळी किबोर्डाचेर पडटा. ओके, पूण ते सावळेन कितें पावर आसा इतली? हालेलुया. तुमी चिंतूंक जाता एका सावळेन इतली ताकद आसतली कितें, आसोंक जाता कितें? प्रेज द लॉर्ड. एक ऐकण्या सारकी न्हू वस्त घडये. तुमी हेच्या आदी उतर घडये ऐकलां आसतलें. त्या वेळार सावळी उचलतालो आनी तेची सावळी पासून पडल्यार जायतीं जाणां बरी जाता. पूण ज्या वेळार तुमी वाचतात आनी पवित्र आत्मा सजमयता, हितून चड डिफरंट आसा. प्रेज द लॉर्ड. सजमोन घेया. हें आतां हांव उलयना, पवित्र आत्मा म्हजे अस्तंकी उलयता, देखून हांव तुमच्या सांगाताक उलयता. कित्याक ह्या वेळार आमी जायतें उतर आयकलां. पेद्रू वाटेनसून वयता आसतना तेची सावळी पडोन जायतीं जाणां बरीं जातलीं. पूण सावळी कितें जावन आसा ती सावळी? तेका कितें इम्पॉर्टंट आसा? कांयच ना. तिचे वरवीं कितें फायदो आहा तुमकां? लायफान ल्हानाची व्हडली जाल्यात न्हू तुमी, ते सावळे वरवीं तुमकां कितें फायदो आसा? कांयच ना. एका कुडीच्या सांज्या वरवीं आमकां फायदो आहा, पूण सावळी, जी सावळी तूं उबो आसाय तेचे रिफ्लेक्ट तूं मुखार पडटा, वा तेचे ते जशें तुजी कूड आसा तशी ती सावळी पडटा, तेचेनसून कोणाक फायदो जावंक जाता? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण बाबा, ज्या वेळार जेजू ख्रिस्त तुज्या भितर आसा न्हू, जेजू ख्रिस्त तुज्या आत्म्यान आसा न्हू, तुज्या सावळेचो पासून तो उपयोग करून घेता. आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सदांच मतीन धरात. म्हणून चड पासून तुमी दोंगरार वसलेली शार आसा, तुका केन्ना लिपोन रावंक जायना. पळय वचे बाबा येना, नेटवर्क प्रॉब्लेम जालो जाल्यार परतून आमी जॉईन जावया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया.